पलुबीच्यान कदंबा बशींतल्यान तेलंगणा व्हरपी सोऱ्याचेर तेलंगणा अबकारी खात्यान अधिकाऱ्यांनी धाड घाली। तातूंतल्यान सुमार 1,70,000 सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात। ह्या प्रकरणावेल्यान तेलंगणा पुलिशेन कदंबा बशीचो ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक ताब्यांत घेतला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। गोंयांतल्या पयल्या स्टेम रेबा आनी स्कील डेव्हलपमेंट लायब्ररीचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी सांखळेत उक्तावण जालें। भुरग्यांनी विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी अभियांत्रिकी शिकपाक जाय आनी तातूंत रुची निर्माण करपाक जाय। राज्यांत कुशळटाय शिक्षण सुरू करपाचे सरकाराचे यत्न चालू आसात। देखून आतां कुशळटाय शिक्षण नासतना नोकरी मेळप कठीण जातलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोंयांत 43 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात। फाटल्या 24 वरांत 86 कोरोना चाचण्यो जाल्यो। हातूंत एक पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळो। आतां मेरेन 4,014 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलें। तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,63,547 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो। हातूंतले 2,59,487 जाण उपचारा उपरांत बरे जाले। हिवरे सत्तरीच्या वासुदेव गांवकारांच्या घराक शॉर्ट सर्किटाक लागून आयतारा मध्यान राती उजो लागलो। हाका लागून घराचे व्हडले लुकसाण जालें आनी पुराय घरातले सामान उज्यान लासून दोवर जालें। वाळपय आनी दिवचल उजो पालोवपी दळा कडल्यान 8,000 लिटर उदक वापरून घराक लागिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो। मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन रणनीती आंखल्या। काँग्रेसीन उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर समन्वयकांची नेमणूक केल्या। उत्तर गोंया खातीर आमदार एल्टन डिकॉस्टा आनी दक्षिण गोंया खातीर कार्लोस फेरेरांची समन्वयक म्हणून नेमणूक केल्या। हे विशींचो आदेश सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांणी काडलो।
कार आणि स्कूटरीमध्ये झालेल्या अपघातात स्कूटरीच्या फाटल्यान बशिल्लो एकलो गटारात पडून जखमी झालो. हो अपघात आयतारा राती दिवचल शारांतल्या जोगीवड वाठारांत मुख्य रस्त्याचेर घडलो. संजय स्कुलाचो अध्यक्ष सिद्धार्थ कोकळकरान स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लेखी स्वरूपात दिवचो अशी मागणी संजय स्कुलाचो पीटीए अध्यक्ष रमेश विर्नोडकर हांणी केल्या. आमची दिशाभूल कोण करिना, आमकां आमच्या भुरग्यांची सुरक्षा गरजेची. स्ट्रक्चरल रिपोर्ट दिल्या उपरांत भुरग्यांक स्कुलांत धाडटले अशें रमेश विर्नोडकराचें म्हणणें. फातोर्डे माडेल वाठारांत कंत्राटदारान घाणयारें उदक नाल्यांत सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या प्रकाराक भौशीक बांदकाम खात्यान परवानो दिला. हे हळशिकावणें उदक नाल्यांत सोडलें जाल्यार थळाव्या लोकांक डेंग्यू, मलेरिया सारकिल्लीं दुयेंसां जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना सरकारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून संबंदीत कंत्राटदारांनी अभियंत्याचेर कारवाय करची अशी मागणी माडेलचो थळावो मिलाग्रेस फर्नांडीस हांणी केल्या. विमानतळाचेर जेन्ना विमानां लँड जातात वा टेक ऑफ करतात तेन्ना भटकी सुणी रनवेचेर आसूंक उपकारनात. कारण हांगा फक्त भटक्या सुण्यांच्या जिवाक न्हय तर विमानां प्रवास करप्यांच्या जिवाकूय धोको आसता. विमानतळाच्या भायर लेगीत भटक्या सुण्यांच्या आंकड्यांत वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. देखून दाबोळे विमानतळाचेर वाडिल्लो भटकी सुण्यांचो वाव कमी जावचो हाचे खातीर प्राधिकरणान खर पावलां उखलपाची गरज आसा. नवे गुन्यांवकारी कायदे करप हे न्याय वेवस्थेतले म्हत्वाचे बदल अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचें म्हणणें. बायलां आनी चलयांक तांच्या हक्कां विशीं आनी नव्या कायद्या खाला तांकां मेळपी संरक्षणा विशींची म्हायती आसूंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. तशेंच नागरिकांक मदीं पुलिसांची सकारात्मक प्रतिमा घटमूट करपाची गरजूय प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. पण जुन्या दर्यावेळेर एका 19 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याची कूड सापडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 जाणांचो पंगड 29 तारखेक न्यू इयर मनोवपाक केरळ सावन गोंयांत आयिल्ले. 3 जाणांतलो संजय बेपत्ता आशिल्लो, ताची कूड वागातोर दर्यादेगेर सापडल्या. पाद्रीभाट नेसाय हांगा आयतारा फ्लोरेना फर्नांडीस हिका सुरो तोपून जिवे मारपी मारियो ऑलिव्हेरा वा मायणा कुट्टरी पुलिशेन 3 वरां भितर अटक केली. मालमत्तेच्या वादावेल्यान हो खून जाल्ल्याचे पुलिशेन म्हणला. सुरो तोपून पळ काडिल्लो मारियोन फ्लोरेना सुरो तोपून जाल्यार जुबेन ऑलिव्हेरा हाका गंभीर दुखापत करून पळ काडिल्लो. हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात. चार दीस संजीवनी भायर आंदोलनाक बशिल्ले ऊस उत्पादक शेतकार सोमारा पणजे आझाद मैदानार पावले. जो मेरेन सरकारा कडल्यान संजीवनीच्या फुडारा विशीं लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन आझाद मैदानावेल्यान हालचे ना म्हणून शेतकार ठाम आसात. मजगतीं मुख्यमंत्र्यांक मेळपाक वचपाक भायर सरिल्ले आंदोलकांक पुलिसांनी आडायले उपरांत आंदोलक परते आझाद मैदानाचेर ठाण बसल्यात.
आता एक धक्कादायक बातमी. एके बायले शिकेरी हॉटेलात आपल्या 4 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक जिवेशी मारल्यान ताची कूड एका बॅगान भरून दवरली. मजगतीं दुबावीत बायलेक कळंगूट पुलिसांनी अटक केल्या. आपणे धनगर समाजाक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो म्हणले ना. अनुसूचित जमातीच्या त्या कार्यावळीत आपणे फक्त मेंढऱ्यां कोलो येवन कसो तांकां खाता ताची काणी सांगिल्ली आनी तातूंतल्यान सादूर रावपाची तांकां चतुराय दिल्ली अशें स्पश्टीकरण केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिलां. बाबू कवळेकर राजकीय हेतान आपल्या विधानाच्या अर्थाचो अनर्थ करून धनगर समाजाची दिशाभूल करता आनी धनगर समाजाक कितें म्हणलां जाल्यार बाबून तें स्पश्ट करचें अशें एल्टनान म्हणलां. शेनवारा अनुसूचित जमातीच्या एका कार्यावळीत एल्टन डिकॉस्टान केल्ल्या विधानावेल्यान वाद तयार जाल्लो ते विशीं एल्टनान आतां स्पश्टीकरण दिलां. नवीन वीज दरवाडीक लोकांनी सोमाराक संयुक्त वीज नियमन आयोगाच्या जनसुनावणेक खर विरोध केलो. खूप जाणांची लायटीची बिलां भरिल्लीं नात आनी 2000 कोटी परस चड थकबाकी आसा ती वसूल करची. ते भायर घरगुती कनेक्शनां घेवन वेवसायीक आस्थापनां चलतात तांचेर कारवाय करून खात्याची येणावळ वाडोवची अशी मागणी लोकांनी केल्या. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्तुकी पर्पल फेस्टात डिसेबिलिटी इन्फो लायन तशेंच पर्पल फेस्टाच्या एन्थमाचें उक्तावण जालें. गोंयांत 8 ते 13 जानेवारी ह्या काळात इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचें आयोजन केलां. त्या फेस्टात 21 तरेच्या वेगवेगळ्या डिसेबिलिटीच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतला जाल्यार 15 देशाच्या 11,000 प्रतिनिधींनी ह्या फेस्टाक वांटेकार जाल्यात. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी वांटो घेतिल्लो. दिव्यांग व्यक्तींक लागपी यंत्रणा तशेंच हेर सुविधांचें ह्या फेस्टाक प्रदर्शन आयोजीत केलां. फातोर्डे माडेल वाठारांत कंत्राटदारान घाणयारे उदक नाल्यांत सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या प्रकाराक भौशीक बांदकाम खात्यान परवानो दिला. हे हळशिकावणें उदक नाल्यांत सोडले जाल्यार थळाव्या लोकांक डेंग्यू मलेरिया सारकेली दुयेंसां जावपाक शकतात. तेन्ना सरकारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष घालून संबंदीत कंत्राटदार आनी अभियंत्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी माडेलचो थळावो मिलाग्रीस फर्नांडिसान केला.
परवरी नव्या पुलाच्या बांदकामाच्या फाटभुंयेर येरादारी कोरडी जावची न्ही म्हणून उण्या गरजेच्या म्हालाची येरादारी करपी गाडयांचो रूट एका सप्तका खातीर बदलतले अशी माहिती येरादारी अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी दिली. ह्या बदलाचो नियाळ घेवन फुडारात अशा गाडयां खातीर होच रूट दवरचो काय तातूंत बदल करपाचो ते येरादारी खात्या कडेन उलोवणी करून थारायतले अशी माहिती अक्षत कौशल हांणी ह्या वेळार दिली. बीडला बेकायदेशीर कोयराच्या ढिगाक उजो लागून 2 लाखांचें लुकसाण जालां. सुमार दनपारां 1.5 वरांचेर ही घडणूक घडली. 2.5 वरांचेर उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत घटनास्थळ वचून उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न जालो. सुमार 8 फायर ब्रिगेडी हाडून हो उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्याचें कळटा. दिवचल पंचक्रोशी कदंब कर्मचारी संघावतीन निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो सत्कार केलो. आयतारा जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून कदंब महामंडळाचे आदले संचालक विश्वनाथ धाउस्कर जाल्यार खासा सोयरे म्हणून निवृत्त अधिकारी प्रसाद सुबेदार हाजीर आशिल्ले. अस्तोडेच्या कदंब बस स्टँडा वयल्या सभाघरात जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यात प्रदीप पत्रे, अनंत बिशोळकर आणि रामनाथ नायक ह्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो सत्कार जालो. ह्या वेळार कदंब महामंडळाचे अधिकारी आणि आयोजक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. दिवचल तालुक्यातल्या लाडफे गावात लोककला प्रशिक्षण कार्यशाळा व्हडा उमेदीन जाली. कला आणि संस्कृती खात्याच्या आदारान ही कार्यशाळा घडून हाडिल्ली. ह्या कार्यशाळेच्या निमतान लाडफे गावात लोककलेचो आविष्कार पळोवपाक मेळ्ळो. दर एका गावात लोककलेची परंपरा आणि इतिहास आसा. ही संस्कृती तिगोवन उरची ह्या हेतान हे कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. 5 दीस चलिल्ले हे कार्यशाळेंत जाणकार मेळून 50 बायलांनी उमेदीन वांटो घेतिल्लो. लोककला अभ्यासक निर्मला शिरगांवकर आणि सुवर्णा परब आणि बायलांक धाल्यांची गितां तशेंच वेगवेगळे प्रकार शिकयले. लग्नगितां आणि फुगड्यांचे प्रकार हातूंत आस्पाव आशिल्लो. सरकाराच्यो चडश्यो येवजण्यो बायलांक सशक्त करपा खातीर तयार केल्यात. 2014 सावन दिल्ल्या सुमार 18 कोटी घरगुती गॅस कनेक्शनां मदले 10 कोटी गॅस कनेक्शनां उज्ज्वला येवजणे खाला आशिल्ल्याची माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली. सगळ्या सरकारी येवजण्यांचो लाव समाजातल्या सगळ्या वर्गां मेरेन पावोवपाचो हेतू आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी कळीत केलें.
सरकार गरीब वर्ग बायलां शेतकार तशेंच तरणाटे पिळगेचेर लक्ष केंद्रीत करून आसा. ज्या लोकांक दिसपट्ट्या जिणेंत संघर्श करचो पडटा तांकां अशा परिस्थितींतल्यान भायर काडपाचो यत्न सरकाराचो आसतलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचें म्हणणें. विकसीत भारत संकल्प यात्रेच्या लाभार्थ्यां वांगडा आयोजीत चर्चे वेळार तांणी हें विधान केलें. फाटल्या 9 वर्सांत सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांक लागून समाजांतल्या सगळ्या गटाची जीण सुरळीत जाल्या. देखून हाचे फुडें लेगीत सरकार नागरिकांच्या बऱ्या खातीरूच वावुरतलो अशें नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. दर म्हयन्याक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळ सगळ्यांत बरी कामगिरी करपी बायल आनी दादल्या खेळगड्यांक पुरस्कार भेटयतात. डिसेंबर म्हयन्याची नामांकनां आयसीसीन जाहीर केल्यात. मात दादल्यांच्या नामांकनां भितर भारतीय खेळगड्याचो आस्पाव ना. पूण जेमिमा रॉड्रिगीज आनी दीप्ती शर्माक बायलांच्या विभागांत नामांकन मेळ्ळां. त्या भायर झिम्बाब्वेच्या प्रेशियस मारंगेकूय नामांकन मेळ्ळां. दादल्या विभागांत पॅट कमिन्स, तैजुल इस्लाम आनी ग्लेन फिलीप हांकां नामांकन मेळ्ळां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.